एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. घरची सगळी कामां जाली. आता व्लॉग स्टार्ट करता. शिव हांगा आसा. शिव सगळें आयज सामान सगळें उपसून काडटा. कितें मेळटा काय म्हणून कचरो बीन अशें कर म्हटलें. कित्याक तेजे डावरान बीन हांव हात लायना. कितें बाबा एक पेपर बीन मिस जाले तो म्हाका आमी सोडचो ना. तो आयज बसला मशीन घेवन आनी क्लीन करता. दाखयता तुमकां. हें पळयात कितलो कचरो म्हळ्यार. अपय अपय इतलो सगळो कचरो पडलेले आमच्या घरान. हें पळयात सगळें कितें कितें बँकेचे कितें पेपर केन्ना ब्लड टेस्ट केलेले पेपर तशें पडला. तो म्हटलें कर म्हटलें मातशें न्हू शिनात. हय सो शिव आपलें काम करता, आई आपलें काम करता. ऋतू येवंक ना अजून. आतां येतलो ऋत्वीक. ओके सो आयज मम्मी करता टोमॅटो सार. लास्ट टायम न्ही हांवें टोमॅटो सार सगळें सांगलेलें बरें जाता पण तुका शेअर करूंक ना. मातशें डिफरंट टायप करता मम्मी आनी म्हाका तें खूब आवडटा. इफ ते टोमॅटो सार नेक्स्ट डे दवरलें न्ही एकदम बरें लागता. सो म्हटलें आयज तें कर म्हटलें. दाळ कालचें दाळ आसा. कोणाक जाय दाळ खावनी. ऋतुकाक दाळ खूब आवडटा ताका लागून ताका दाळ दवरला. सो हांवें म्हटलें म्हाका टोमॅटो सार कर. सो मम्मी हांगासर रेडी करता. मागीर तुमकां दाखयता. ओके टोमॅटो सार कशें करपाचें खूब इजी आसा. हॅलो ¿Qué eres? अरे शूज काढ रे. बाळ म्हणा येईल तो स्कुलांतल्यान. आयज आसलो इंग्लीश ग्रामर. इंग्लीश ग्रामर आसलो आयज. काल आमी पुरो आले आमकां ते इंग्लीश ग्रामर. थोडे आहा ते खूब आसलेले. पेपर कसो गेलो रे? कित्याक स्कूलला फाल्यां? हां तांकां ना. तूं पेपर सांग कसो बरयलो ते सांग पयलीं. कितें कितें इल्लें? बरें आनी हें येवंक ना डायलॉग रायटींग आनी एपोस्ट्रॉफी येवंक ना. बरला बरें कितें बरयला देवा खबर. चल चल तूं ताका नाळे शिनात. तकली पळय वलें जाला घामान बुडटा सारको. चल कितें हाडला? पेपर दिला? हे पेपर पयले की म्हाका अर्द चक्कर येता हांगासर. आनी कितें? आनी हें बरयलें डॅश लेट्स गो इन द पार्क टू प्ले. सगळें हय म्हणटा हांव. आनी कितें करेक्ट कंजंक्शन रेहान कर. रेहान एट ब्रेड एंड हां करेक्ट. आनी कितें प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्स. सो आयज ब्रेकफास्टाक केलेले बेसन चिला थोडो दवरला ऋतिकाक. कित्याक तो येवन न्ही खाता टिफीन ताका लागून. म्हणजे येवन खाता तो ब्रेकफास्ट. सकाळचें टिफीन तो व्हरना. जस्ट लायट कितें तरी बिस्कीट बी अशें व्हरता. सो ताका न्ही फ्राय करून दिता. तो गेला न्हांवपाक. यो रे जालें बेसन चिला. घे रे. ओके तो चला आमी आतां करूया आमी टोमॅटो सार. आनी आयज मम्मीन केला हें जिंजर गार्लीक पेस्ट. हें पळय जिंजर गार्लीक पेस्ट करून दवरला. ओके चला करूया आमी हें. कितें नाका? दोन नाका. इतले धाकटेशे ते पोळे आसा आनी दोन नाका खंय. सगळें फिनीश कर मागीर येता सोदपाक किचनान खावपाक. अशें हेजें मागीर यो तूं भितर कांय खावपाक ना थंयसर. आईक मेळटा आई आई म्हण. आयज आसा आईचे स्टायल टोमॅटो सार. तुका दाळ आ रे. तूं दाळ जेव तूं आनी पप्पा. आयकता? चल करूया आमी प्रोसेस. ओके सांग कितें कितें लागतलें पळय. हांगासर न्ही मम्मीन घेतला कितले घे 3 टोमॅटो घेतला. आनी जेन्ना तुमी हें सार करतले पळय टोमॅटो मातशे पिकलेले आसूंक जाय. आं कच्चे टोमॅटो घेनाकात बरें जावचें ना. आनी हें कित्याक हां तें ना. ओके तें ना. सो हांगासर कितले 3 टोमॅटो न्ही अशे रफली चॉप करून घेतला. आनी हो बावल भरून न्ही सोय घेतला. मागीर हांगासर पळयात एक 7-8 लसूण घेतला. ग्रीन चिली हांगा 2-3 घेतला. सुकी मिरसांग घेतला. हे 2 कट केला. आनी हाफ टीस्पून घेतला जिरा आनी हळदीचो पिठो. सो
सो फर्स्ट प्रोसेस पळोवया. छोटू कढाईन घातला तेल. सो आता घालता जिरा. सो आता घालता लसूण. लसूणने मातशें फ्राय करून घेयात. सो लसूण मातशें फ्राय करून घेयात. सो आता घालता दोन्ही घालता ग्रीन चिली आणि सुकी मिरसांगो आणि बरें हें भाजून घेवंक जाय. सो हें पळयात बरें अशांनी आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. आतां हें कितें काडून घेवंक जाय. सो आतां एक प्लेटीन काडून घेता. सो आतां घातला टोमॅटो आनी टोमॅटोनी आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. न्ही गे मोव जायसर न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें पळयात अशें आमकां न्ही मोव म्हणजे सॉफ्ट म्हणजे बरें कूक जायसर न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो पळय सगळें बरें कूक जाल्लें आसा. जालें न्ही गे. सो आतां गॅस बंद करता. सो आतां मिक्सी जारान न्ही सोय घालता. सोय तो आमी तो बावल आसलेलो पळय तो भरून घातला. ओके आनी भाजलेले सगळे ते लसूण बिसूण सगळे सुकी मिरसांगो मागीर वल्ली मिरसांगो आनी हळदीचो पिठो घातला एक 1/2 टीस्पून. उदीक घालता आनी एकाने पयलीं बारीक वांटून घेवंक जाय. मागीर फायन पेस्ट करात आनी जस्ट थोडेंशें उदक घालात. सो उदक घालता आनी हें वांटून घेता. सो हें पळयात अशें न्ही आमकां मसाला वांटून घेवंक जाय. सो आतां कितें हें आतां पयलीं आमी ते मसाला वांटून घेतला न्ही. सो आतां घालपाचें हें म्हणजे फ्राय केलेले टोमॅटो आनी मातशें ताका वांटून घेवंक जाय. चड ताका वांटनाकात कित्याक मातशें वांटलें न्ही तें बरें पेस्ट जातलें न्ही गे. सो हें न्ही वांटून घेता आनी उदक बी घालप ना. ओके वांटून घेता. सो हांगासर पळयात हें बरें वांटून घेतलां. सो ताका एक आयदनान ट्रान्सफर करता. सो मिक्सी जारान थोडें उदक घालात आनी थोडेंशें उदक घाला हितून. सो मीठ घाला एज पर द टेस्ट घाल आनी उदक घालून न्ही आमकां मातशें पातळ करून घेवंक जाय. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो उदक घालता आनी मातशें पातळ करा. चड थीक दवरनाकात की टोमॅटो सार न्ही हें पातळूच बरें जाता. हें पळय तुमकां जाय जाल्यार न्ही वाडटा आसतना न्ही थोडेशें आमटांचो तुकडो बी घातले जाता. सो आमगे घालूंक ना कित्याक ते टोमॅटो मातशें बरें पिकलेले आनी ते आंबट आसता. हें आनी ओवर आंबट जातलें ताका लागून आमटान घालूंक ना. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालात. ओके परफेक्ट आहा न्ही गे. पळय हें परफेक्ट आसा. हें पळयात. सो टेस्ट करून पळयात. मीठ कमी आसल्यार मीठ घालात. आतां न्ही आमी गॅसीर दवरला ताका न्ही बरेंशें खतखतो येवंक जाय. सो हें पळयात बरें एका खतखतो आयिल्लें आसा. आतां लास्ट कोथमीर ना आमगे कोथमीर सोंपलें. हेज्या वयर तुमी बारीक चॉप करून कोथमीर घालात. ओके सो मम्मी म्हणटा आपूण फोण्ण मारता म्हणटा आनी फोण्ण मारपाक न्ही हें पळयात थोडेशें लसूण चॉप करून घातला आनी कढीपत्ता. तेल दवरला आनी 1/4 टीस्पून घालता हांव सासवां. सो आतां लसूण आनी कढीपत्ता घालता. आवय आवय आवय. सो हें पळयात तडका रेडी. बरें लसूण फ्राय जाल्लें आसा. घाल वास वास बरो सुटलो. हांगा आई स्टायल टोमॅटो सार रेडी न्ही गे. हय सॉरी आमी कोथमीर नाही सोंपले. मुद्दाम तुमी हें टोमॅटो सार ट्राय करा आनी त्या दिसा बरोसो इसवण फ्राय करात. आवय तुमी आनी एक्स्ट्रा शीत घेवन जेयतली. इतलें म्हाजें फेवरेट तें. सो दाळ का म्हाज्या पोटाक वचना न्ही आतां. सो मम्मी हेंच कर म्हणटा हांव. सो फाल्यां बी इतलें खातलें हांव कांय जायना. घरगुती हें जेवण. हे मुद्दाम ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके तुमकां आवडना काय ना तें. पण हेज्या वांगडा न्ही फक्त नुस्तें फ्राय म्हणजे बटाट फ्राय अशें बरें जाता. ओके सो चला रिसीव बसला स्टडीज करपाक. जस्ट एक 1 लेसन घेता हांव मागीर तुमकां थोड्या वेळान मेळटा. ओके चला. आमगेर येयला आमची युट्यूब फॅमिली आनी आयज तिचो बर्थडे. विश कर. थँक्यू. बापचे आमकां स्पेशल केक बीन घेवन येयला. वोदोळ 12 येता म्हणटलें हांव वाट पळयता ही खंय पावले मागीर पावली आतां. आनी कितें म्हणटा माय बी जेयली ती आनी लासून ती म्हणली तूं आतां फाल्यां जेयली. चित्रां न्हू आनी आमच्या कोरसमा चलता न्हू ताका लागून चिकन बिकन ती आतां खावची ना. फाल्यांच करून म्हणलें तितले म्हणलें सगळ्यांकूच करून दितली हांव आनी कितें हें करूं. बर्थडे कर आमगेर येयला बर्थडे करपाक. सो आमचे बर्थडे कर वयता चांगलें जेवन वच म्हणलें तिका हांवें. कांय स्पेशल ना आमगे तुमकां खबर आहा कितें तें. ती वयता खंय रावलो न्हू आतां जाणा न्हू आतां पायलटेटूच घेवन येतली. ओके आनी आईचो बर्थडे
बरे ओके बरे देव तुका बरे ब्लेस करू हेल्थ आणि हॅपीनेस हेल्थ बरे तवरचे का नाही बरे करू आईली ती पाप केक घेऊन आईली तू जस्ट ती गेली आता आणि ती येताना किती घेऊन दाखवत तुका सो केक हाडला आणि हे असं किती म्हणटा रे चाव 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 प्रॉन्स आणि हे घातला भितर हे आसा सॉसेजीस चिकन आणि रितिका चॉकलेट आता खबर हा काढून खावपाक आता जेवपाक टायमार खावपाची गरज ना सो शिव आता वयता इव्हेंटाक कामाक वयता सो म्हटलें ताका गडबड करपाक लागलो वाड खा आपल्या बेगीना बेगीना सो दुसऱ्याक घेवन काड अशें नूडल्स गरम केले आता खायनाका रे खंयतून काड मातशें गरम गरम खावंक बरें लागते सावकास तुका कितले जाय तितले वाडून घे चल हय आयज फ्रायडे न्ही मम्मी खायना न्ही ओके हांव तरी स्टडीज घेताले जायना तूं हाका म्हणटा तूं जेव मागीर थोडे 10 मिनटांनी आमी जेयता ताका वाडय आणि मम्मी आयज हें केला अंडा सुक्का भुर्जी न्हू अंडा सुक्का दाखयत तुमकां बॉयल्ड केला सिंपल हा बॉयल्ड करून ताका अशें कट केला आणि मिरची पावडर हळदी पावडर आणि गरम मसाला घालून सुक्का केला सो आणि काय ना केक खाया ते हांवें थोडेशे खाले केक तुका कितले जाय घालून घे ओके सो चला जेता आमी आनी मागीर हांव व्लॉग एंड घेता ओके मागीर मेळटा तुमकां चला सो जालें आमचें जेवण बीन सो आतां हांव व्लॉग एंड घेता कितें स्टडी तरी घेता हांव स्टडीज ताका लागून आनी कांय ना दाखोवपा सारकें सो सांजचें तरी परत स्टडीज घेवन बसूंक जाय आतां हांव 4 पर्यंत बसता मागीर सांजचें आनी परत फूल डे रातचें रात पर्यंत ओके आनी कांय ना ओके सो आईचे टोमॅटो सार तुम्ही ट्राय करात ट्राय करूनय म्हाका कमेंट करात ओके तुमकां आवडलें का ना ते एकदां ट्राय करून पळयात ओके सो खूब दिसां हांवें नांव रीड करूं ना हांवें थोडेशें नांव रीड करता ओके तो नांव आसा सुप्रिया वेळीप क्लेरा मचादो जोसेफ पिंटो लिया फर्नांडीस परपेच्युआ सिल्वेरा एंजेला फर्नांडीस एसुसियाना फर्नांडीस इफ नांव बी रॉंग घेता जाल्यार सॉरी म्हणटा आश्लेषा गांवकर आनी मोहम्मद अकील तो हें नांव आसा ओके तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय सगळ्या बाय आय लव यू फ्रेंड प्लीज कमेंट सबस्क्राइब माझे रंग बेहतर चला बाय